विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागर। उपाध्यक्ष श्री आर कामतमा दई और वेदिकेर विनंती आमगे समाजाचे विश्रांत अध्यक्ष श्री आर एन नाईक माम धारवाड समाजाचे चालक शक्ती मलगडे श्री विजी प्रभु माम वेदिकेर येवन आसन स्वीकार करून येवका म्हणून नम्र विनंती। हुबळी समाजाचे विश्रांत अध्यक्ष आमगे मार्गदर्शक श्री पवन प्रभु अमरकोळ मठाचे उपाध्यक्ष श्री दिनेश नाईक वेदिकेर येवका म्हणून विनंती। आमगे समाजाचे आता अध्यक्ष आशिल्ले श्री रमेश नाईक वेदिकेर आसन ग्रहण करता। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद नारायण तीर्थ स्वामी आरंभ करून आमगे विद्यमान गुरु श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांपर्यंत
सर्व गुरु परंपरेक नमन करता हूँ। श्री राम देवाय नमः, श्री विठ्ठलाय नमः। समागम आलेले सर्व बंधू जनांनी नमस्कार। अपौरुषेय वेदशास्त्र अध्यात्माचे रक्षण कार्य स्वाम्यात निमित्त जावकार स्वाम्यांक गौरव दिवचे आणि वातावरण शुद्ध जावं म्हणून आता वेदघोष करतले वेदमूर्ती श्री पृथ्वी भट आणि श्री वेदमूर्ती विक्रम भट संतोष करतले। सूर्य आपल्या पद बदलावण करचे शुभ घडी संक्रमण म्हळ्यारी जीवनाचे संभ्रम आचरण करचे ह्या दिवसारी परमपूज्य स्वाम्याले आगमन पादार्पण आजी सरस्वती सदनाक जाल्या आमगे सौभाग्य भाग्यवंत आम्ही तिळाच कोडसाण वचून गोडसाण अनुभव जावन आम्ही स्वाम्याल दिविचरणारी सन्निधानांतून मेळ्ळे क्षण हे संक्रांती पर्व आयली सर्व जनांक संक्रांतीक शुभाशय। जीवोत्तम म्हट मळेल नंदादीपांतू भक्ती रस मळेल त्याल घालू संस्कार मळेल वातिक विद्याधीश तीर्थ मळेल ज्योती स्पर्श जावनू श्री हरिले प्रकाश प्रज्वलन जाला हांगा सरस्वती सदनांतू गुरु मळेल शब्द अद्भुत गुरु समान देव वरेना गुरु सम आशीर वस्तू वरेना असल पूज्य गुरुवर्य आमगे समाज आयले आमगे भाग्य। आता स्वागत करताची समाज अध्यक्ष श्री रमेश नाईक मान आयली गण्य जनांक बरे स्वागत करचे आमगे कर्तव्य। कुलदेवाला स्मरण करणं तशीच आमगेले मलगड स्वामी परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले उडदास काढणं सभेंत विराजमान आशिले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरणकमलाक वंदन करता आमगेले विनंती का मान्य करणं आज आमगेले समाजांत स्वाम्याले आगमन जाले आमगे सर्वाले सौभाग्य म्हणून लागता। हे 19 तारीख पर्यंत स्वाम्याले हांगा वास्तव्य अनुग्रह केलेल्या त्या हुबळी समाजातर्फे स्वाम्यांका अनेक पूर्वक स्वागत करतात। सभेंत आसीन जावन आशिल्ले सर्व गण्य महोदय श्री आर कामत मामांक स्वागत करता, आर्य नाईक मामांक स्वागत करता, धारवाड समाजाचे विधी प्रभू मामांक स्वागत करता, तसेच आमगे अमरगड गटाचे वाइस प्रेसिडेंट दिनेश नाईक मामांक स्वागत करता, आमगे माजी प्रेसिडेंट पवन प्रभू मामांक स्वागत करता, आदराचे स्वागत करता। कार्यक्रमाक जमिले सर्व बंधू भगिनी मालगडे तशीच स्वाम्याल वर्षी आयिल्ले वैदिक वर्गांक बी स्वागत करता। आयचे शुभ सांजे स्वाम्याले पादस्पर्श आमगे समाजांत जाले त्या वेळार आमगे सुತ್ತलू एक आध्यात्मिक परिसर निर्माण जाले म्हणून अनुभव जाते आसा। स्वाम्याले वास्तव्य आशिल तितले दिवस तुमगे सर्वांग उपस्थिती हांगा उरता, तशीच सर्वांना सेव करचे भाग्य मेळिल्ले सदुपयोग करगेवका म्हणून सर्वांनी कमिटी तर्फे हांव सगळे विनंती करता।
ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. स्वाम्यानो, सुरवेक तुमच्या पादपूजा आनंदाने श्रद्धेनं भक्तीनं करता चालली. मनुष्याला आत्मांतुले अंधकार निवारण करून ज्ञान म्हणजे उज्वाडानं सन्मार्ग दाखवताले स्वामी परमज्योती स्वरूपी असं गुरुवर्याल पादपूज करून आम्ही पावन जाऊया. आता स्वाम्यान पादपूजा समाज अध्यक्ष श्री रमेश नायक दंपती समेत पूज करता म्हणेल विनंती. आमचे समस्त अज्ञान नाश जाता आणि जन्म कर्म सर्व निवारण जाता. ज्ञान वैराग्य प्राप्त करून घेवका जाल्यार गुरु पादोदक तीर्थ सेवन करता. न्हंय दांडूच्या जाग्याक तीर्थ म्हणटात. न्हंय सरोवरांतू देवून स्नान करचे जाग्याक तीर्थ म्हणटात. पवित्र आशिल्ले तीर्थ स्वामी तीर्थ म्हणल्यार उपाधी धारण करतात. स्वाम्यान श्रीपाद दुर्गे उदक तीर्थ जाता ते पवित्र. तीर्थपद पारंगत म्हणेल शब्दान येयले. संसार सागर दांडवलेले तीर्थ. संन्यास म्हणारी संसार दांडूची उपाय आणि विद्येतू पूर्णत्व पाविल्ले तीर्थ जावे. पारंगत म्हणेल शब्द तेच अर्थान येईल पद. संसार सागर दांडू तितले तीर्थ. वैयक्तिक भावसागर दांडून देवा दिव्य चरणाधिकार वच्ची तशी करताले तीर्थ. आमचे श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी. बोलो श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. अज्ञानातिले पूर्ण ज्ञान स्वामी पूर्णानंद पूर्ण प्रज्ञे असल सद्गुणाच धारक असली स्वामी भक्त जनाल जीवन उज्ज्वल करताले उद्धार करताले. स्वामी आमगेल भक्तिभाव पुष्प गौरव अर्पणाता. वेदिकेला शिले गणजन पुष्पहार समर्पण करता विनंती.
देवा बद्दल तितले भक्ती गौरव असत की तितले भक्ती गौरव गुरु वैरी असू का भक्तजनांतू गुरु भक्ती जागृत झाल्यावर मात्र देवा स्वरूप अनुभूत जाता श्रीमद आचार्यानं तांणी भगवत तात्पर्यांतू सांगितले एक अमृत विद्वश असा गुरु उपदेशांनी अनुग्रह ना जाल्यारी खंयचीय देवाला अनुग्रह जायना आता स्वाम्यान अनुग्रह वासी वचन ऐकूया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। आताची आईच्या दिवसाचे विशेष कसं म्हणून सांगताना सर्व ही विशेष कार्य सांगले की आईच्या दिवसाक मकर संक्रांती कडेची तीळ आणि गोडाचे पान करताची त्या दिवस पान म्हणत त्याचे तीळ गोडकी असे अनेक रीतीचे आम्ही त्या दिवसाक आचरण करतात पण आईच्या दिवसाक आचरण करतात सर्व लोकांना मनात कसं की म्हणाली आईच्या दिवसाक कसं नाही मकर संक्रांती संक्रांती दिवस कसं की म्हणाली तिला उंडे खाऊचे आहे म्हणून एक विचार संक्रांती आहे म्हणून तिला उंडे खाऊचो खाली तिला उंड मात्र नाही सविशेष कार्य सांगेल असा आम्ही खाली करचे एक मात्र आजी संक्रांतीनी संक्रांती अशी निमित्तानं हाजी बदलाची सांगच्या अवकाश मिळाला सहकार्यांतू आम्ही करचे एक कार्य पुढील 5 कार्य कसं नाही ते 5 कार्यवैकेची संक्रांती दिवस करचे सांगले तिळा उंडकडे खायाची किंतु ताज्या पहिले बाकी 5 कार्य असा त्या 5 कार्य कसन की म्हळ्यारी सकाळी आम्ही स्नान कसं नसा ते तिळाचे उदकान स्नान करका म्हणून सांगितलं असा तुमका गोतोच पुरो आमगेल माघ मासान तो रथसप्तमी येता रथसप्तमी आईल तेन्ना आमी एक्के गिडा म्हणून सांगताची सूर्याक वापरचे तसं एक पान असा ते एक्के गिडाच कसं नसा ताज जिते उदकांत घालून घेऊन त्या दिवस ताजे स्नान करताचे म्हणून सांगितलं असा तशीची संक्रांती दिवसू सकाळी उठल्यानंतर तिल स्नान म्हणून सांगितलं असा म्हणजे तीळ घालून घेऊन ताजेन कसं एक अंश निर्माण जाता ताजेन स्नान करका म्हणून सांगितलं असा कित्याक आरोग्याचे अभिवृद्धी कितेरी सांगितलं असा एक तिल स्नान जाल्लं असा दुसरं तिला खंय वापरता की म्हळ्यारी संक्रांती पर्वकालाचेरी कसने तुम्ही केल्यारी ताजे फल 1000 पट्टीन आसा त्यातून केन्नाही ग्रहण पर्वकाल म्हणताची ग्रहणा टायमारी ग्रहण मोक्ष जाता आशिल्ले तेन्ना ते पर्वकाल येता तेन्ना दान करचे विशेष सांगिल्लें आसा संक्रांती टायमार पर्वकाल येता तेन्ना दान करचे विशेष सांगिल्लें आसा सो तिला स्नान करका तिल दान करका स्नान करचेक वयके तिल वापरका दान करचेक वयक
मस्तीतले दान करचे वस्तू असा, मूग असा नाजाल्यार तांदूळ असा उठो असा, किंतु संक्रांती दिवसू तिळची दान करका म्हणून सांगेल असा. तिल स्नान तिल दान कडेरी तिलाचे अर्पण तर्पण कसं नसा, तिळ अर्पण करका त्या खंयची रितीर अर्पण म्हळ्यार तर्पण दिताच. कोणाक? पित्रांकनी उठूची त्यांना तर्पण करचेक तिळ वापरताची. सो तर्पण करचे वैकेची तिळ वापरका, स्नान करचे वैकेची तिळ वापरका, दान करचे वैके तिळ वापरका. त्या नैशीची हे पर्वकाल आशिल्ले जेन्ना होम हवन इत्यादी केल्यारी तुमकां गोत आसा हवनाक वापरचे कसन की म्हळ्यार तीळ वापरताची. केन्नाही पळया आनी केन्नाही हवन जाले नंतर प्रायश्चित्ताक तिळ घालताची. केन्नाही पळया तुमी कसनेची हवन केले, हवन उठूची संपूर्ण जाले नंतर हवनाचे टायमार कसने तरी लोप दोष अपराध कितेही घडील असले ताजी पाप निवारण जावच्याक परतून कसन वापरताची तिळ वापरून घेवन तिळ प्रायश्चित्त म्हणून होमक म्हणून घेवन सांगताची. म्हळ्यार तिळ रुपारी आहुती दिल्यारी कसनेची पाप केल्या प्रायश्चित्त त्या खंयचेर करताची तिलाहुतीन करून घेवन तुमी हें करता. तदनंतर तिला उमटण म्हणटाची. उमटण म्हळ्यार कशी तुमी सोप आनी लावन घेताची त्या दिवस सोप आनी लावन घेवचें ना. त्या दिवसू तीळ ताजी पिश्ट करून घेवन ताजी पेस्ट करका. पेस्ट कसन करून घेताची त्याची आंगा सारूसून तिळ हाजेन स्नान करून घेवन कडे तिळ दान करून घेवन तिळाचे तर्पण करून तिला आहुती करून घेवन तिळ लड्डू खावका. सो इतले स विषय आसा, किंतु बाकी आमी सोडले. तिळ स्नान काय करनाची, कोणे केले वे ना. तिळ दान कितले लोकांनी केलें आमकां गोत ना. तिळाचे तर्पण कितले लोकांनी केलें गोत ना. तिळ आहुती कितले लोकांनी केलें गोत ना. तिळा लड्डू मात्र उट्टू लोकांनी खाले. हांगा बशी लोकांनी उट्टू लोकांना तिळा लड्डू उट्टू लोकांनी खाले. उरील 5 कसन आसा त्या वैकेच म्हत्वाचं हे षटकार्य तिळ हाजेन करचेक सांगिल्लें आसा. त्यातून तांणी एक श्लोक सांगताची तिलाह काश्यप संभूताः तिलाह पापहराः स्मृताः म्हणून सांगिल्लें आसा. पळय पापहरा स्मृताः. तिळ जर आमी तिळा हाजेन कसने केलें म्हळ्यार कसने आमी पाप केल्ले आसल्यार ते सर्वही पाप निवारण जाता. हे धार्मीक रितीन जालें. वैज्ञानीक जावन कसन प्रयोजन. वैज्ञानीक म्हळ्यार सायंटिफिकली सायन्स कसने आसा हाका वैके सायन्स आसा. कसन सायन्स की म्हळ्यार करचे आसल्यार कसनेची लड्डू करत आशिल्ले तिला लड्डू कित्याक करका हे जर तुम्ही प्रश्न घाल. संक्रांती दिवसू तिळा लड्डूची कित्याक हे करका. म्हणजे बाकी लड्डू करचे जायना वे. अनेक लड्डू करचे जाता, किंतु संक्रांतीक मात्र तिला लड्डू करतात. बाकी खंयचे दिवसू खंयचे लग्न उरो मुंजी उरो तिळा लड्डू करले खंय आमी पळयना. संक्रांतीक मात्र करतात. एक कारण कसन की म्हळ्यार तुमकां गोत आसा की हे संक्रांती येवचे समय केन्ना जानेवारी 14-15 तारीख फिक्स ते कसने तंतू चेंज जायना. ते समय थंडीचे समय विंटर सीजन म्हणटात तुम्ही सर्व लोकांनी पळयलें उरताले की थंडी टायमारी चर्माचेर तुमकां गोत उरता मस्तीतले थंडसे म्हळ्यार मस्तीतले तुमकां ते स्किनाचेर मस्त एक पदर निर्माण जाता. म्हळ्यार सुको वारो थंड वारो आशिल्लो हाजेन चर्म फुटून वचचे वॉंट फुटचे नाजाल्यार पोल्ल्याक एक तुमकां मस्तीतलें सहन करचें जायनाशिल्लें तशें एक फील तुमकां जाता. ताकुटू रामबाण कसन की म्हळ्यार तिळ म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा आयुर्वेद शास्त्रांत. जर तसलें कसने तरी तुमकां जाता आसा वॉंट फुटता आसा नाजाल्यार जळता आसा पोल्ले हे केल्यार तुमकां जळता नाजाल्यार आंगान तूं मस्तीतले हे जाता आसा
ताका रामबाण कसन की म्हळ्यार तिल सांगितलं त्यातून तिल खाल निमित्तानं अंगा कसन ते पौष्टिकांश जाव का ते तिला हाजेन प्राप्त जाता त्या निमित्तान चर्माक कसन एक संबंधित कसन असा तेवटू परिहार जाता त्यातून तिल लड्डू खाऊ का म्हणून वैकेची एक सांगिल असा आयुर्वेदिक रित्या तिलाचे एक सांगिल असा आईची दिवसाक प्रति एक परबाक सामान्यतः उठूकडे एक नाव उरता आता गुढीपाडवा कायले उठूकडे गुढीपाडवा पाडवा म्हणताची महाराष्ट्रांत की हांग की नवीन वर्ष की नवीन ह्या म्हणून उठू सांगताची रामनवमी आयले ऑल ओवर इंडिया चैत्र शुद्ध नवमी रामनवमी म्हणून सांगचे ना जे कृष्णाष्टमी आले कृष्णाष्टमी म्हणून सांगचे थंय विंगड हांग विंगड थंय किंतु एक मात्र असा परब ते स्टेट वायज विंगड 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 असा किंतु एकच परब एक परब किंतु डिफरंट डिफरंट स्टेटांतू विंगड 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 सांगितलं असा फॉर एन एक्झाम्पल तमिळनाडू आंध्रा उठूची पोंगल म्हणून सांगताची खाऊची पोंगल नाही परब पोंगल त्याची तुम्ही पंजाब सायडा गेल्यारी लोहरी की कसकी लोहरी म्हणून सांगताची मध्य प्रदेश छत्तीसगड हांगाने गेल्यार आनी विशेष असा थंय उठूच त्यांनी गाळीपट पतंग कसन असा ते हे करून त्यांनी तांगेल त्या दिवसाचे कार्य त्यांनी करताचे सो अशी एक एकडे एक एक रितीचे रिवाज आहे सांग फेस्टिवल एकची किंतु नाव विंगड विंगड केलं बाकी हाक पळय रामनवमी उठू ऑल ओवर इंडिया तमिळनाडू गेल्यार वेके रामनवमी गोवा गेल्यार वेके रामनवमी दिल्ली गेल्यार वेके रामनवमी खंय गेल्यार रामनवमीची कृष्णाष्टमीची किंतु हक्क मात्र ते गांवांत तूं विंगड विंगड पंजाब गेल्यार लोरी म्हण थंय उज्ज लावन घेनू ताका सुत्त घालचे कसकी तांगेली एक प्रथा आसा आनीक कडेन आनीक म्हळ्यार पतंगांनी आकाशांत उडोवसून घेनू तांणी त्या दिवसा तांगेले हे करताची आमगेल कर्नाटकांत तूं तिळ लड्डू हे एक हे कर सो एक एक गांवांत एक एक स्टेटांत विंगड विंगड करून दाखयला आसा सो असले एक मात्र आमगेले परब म्हळ्यार ते आमगेले मकर संक्रांती आईच्या दिवसाक कसं म्हणटा की म्हळ्यार की उत्तरायण आरंभ जाता आयच्या दिवसांतल्यान इतले दिवस दक्षिणायन आशिल्ले आईच्या दिवसांतल्यान उत्तरायण आरंभ जाता म्हणून आता हांतू कसं आस की म्हळ्यार मकर संक्रांती कितलो महत्वाचें आसा म्हणून सांगचें क आयच्या दिवसाक एक कुटुंबाक संबंध पाविल विशय हांगा मस्त लोक आसाची एक कुटुंबाचे मस्त लोक आयल्याची तुमगेल जबाबदारी कसं म्हणून न्हू तुमकां सांगचें तसले परब म्हळ्यार हे मकर संक्रांतीक आनी जबाबदारीक कसन लिंक आसा परबेक आनी कुटुंबाचे जबाबदारीक कसन लिंक खंय की म्हळ्यार सर्व लोकांक गोत्त आसा जी की सूर्य आज खंय येता आज तागेले प्रयाण खंय आजी मकर राशी संक्रमण म्हळ्यार तो क्रमण करता आसा मुखार येता आसा कर्कांत आशिल्ले तेन्ना दक्षिणायन आरंभ जाले कर्कांतल्यान सिंहाक आयलो सिंहेंतल्यान कन्येक आयलो कन्येंतल्यान तुला राशी आयलो तुला राशींतल्यान वृश्चिक राशी आयलो वृश्चिक राशींतल्यान धनु राशी आयलो धनु राशींतल्यान आतां खंय आयलो मकर राशीक आयलो आता मकर राशी आयलो कुडेन उत्तरायण आरंभ जालें आता रिस्पॉन्सिबिलिटी कसन की म्हळ्यार आमी कसन शिक्षण घेवेत कसन की म्हळ्यार हांतू मकर राशीचो अधिपती कोण शनी आनी शनीले राशींत कोण आयलो सूर्य आयलो तो कोण बापूस बापसूक आनी पुत्ताक जमना शनीक आनी रवीक 36 म्हणून सांगता पळय एका पळयले हक्क पळयले ताक जायना ताक पळयले हक्क जाय सो असल रितीचे एक कॉम्बिनेशन दोगी लोकांक जमना मकर राशी कुंभ राशीक सिंह राशी जमना त्यातून घटक कुंभ नाजाल्यार आनी अशी मस्तीतले विचार येता
कुंभ कर्क नाजा कुंभ सिंह नाजा मकर सिंह आणि असल्यारी तांकां जमना. इवन मेळामेळी असताना तांकां ते अवकाश करूंक दिनाच. कित्याक की म्हळ्यार सुर्याक आनी शनीक खंयचेही रितीरी मित्रत्व ना. आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी कसो ना झगड करक हांवें स्वाम्यान सांगचें कशें की म्हळ्यार चेल्ल्याक आनी बापसूक जायना हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कशें की म्हळ्यार 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आलोचन करूंक घ्या 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. कसन जबाबदारी म्हळ्यार सुर्याक आनी शनीक तांकां मैत्री ना. किंतु सूर्य बापूस हांव शनीलो बापूस हांव तरी वर्षाक आपणाल पुत्ताल घराक वत्ता चित्तो. बापूसू ताक्कानी पुत्ताक जायना उरताले किंतु बापसूल कर्तव्य कशें की म्हळ्यार हांव पुत्ताल घरा वच का. तेतकून तो वर्षाक एक म्हयने कोणाल घरा उरता पुत्ताल घरा उरता. मकर राशींत वता. पुत्ताकय गोत आसा म्हाका आनी बापसूक जमना. मागेल कर्तव्य कशें की म्हळ्यार तो म्हाका जन्म दिल दाता. मागेल कर्तव्य कशें की म्हळ्यार की तो केन्ना मागेल घरांत उरता हांव तागेल वट्टू उरून गेनू मागेले कशें 1 म्हयन्याचे आसा तागेल वट्टू संतुश्टारी हांव तें जीवन चलोवका म्हूण. आतां आमगेल कुटुंबांतय अशी केलो उपंत उरता आवस बापसूक नाजे पुत्ताक चेडवाक कशेंय तरी एक भिन्नाभिप्राय की मनस्ताप की कशें तरी एक क्लेश उरता. तो 5 वर्ष 10 वर्ष पर्यंत येना. कसकी एक सान विशय घेवन गेनू त्याची हे घेवन घेवन बसता. किंतु तो अनेक वर्ष बापसूले गुलेना ना पूत बापसूले गुलेना ना बापूस पुताले गुलेना कसकी एक रितीरी ते दूर जाता. किंतु आमी हे जर कथ वाचिले हे जर सिनेरियो आमी जर लक्षांत गेले शनीक आनी सुर्याक कितलेही मैत्री ना जाल्यार वैकेची वर्षा एकदा पुत्ताल घरा वचून पुत्ताक आशिर्वाद करता. आनी शनी पूत जावन गेनू बापूस मागीर घरा येतना तागेल कर्तव्य तो करता. बापूस आयला म्हणून तो घर सोडून घेवन वतना. बापूस मागेल घरा आयल्यार हांव उरना ना हांव बापसूल घरा गेल्यार बापूस उरना अशी ना. सो आमी समजून घेवका की आवसू म्हळ्यार पुत्ताले आनी बापसूले एक संबंध एक जबाबदारी तागेल कर्तव्य आसा की हांव वचका आनी पुताल कर्तव्य आसा की हांव परिपालन करता. सो दोगी लोक तांगेल कर्तव्य परिपालन करता हेची तांगेल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमगे कुटुंबांत वैके अशी जाल्यार वैकेची कसनय जावो वर्षाक एकदा तरी अशी जावचें नाका. अशी पयले मनस्ताप असंबंध हे कसनय जायना उरका. इन केस खंय तरी घडील आसल्यार वैकेची आमी आतां तिद्दूपडी करून घेवका. कशी गेल्यारी बापूसूची आनी पुत्तान वैकेची तागेल कर्तव्य ताणें करपाचीच. सो हे आमच्या मकर संक्रांतीन तूं कळून घेवन येता. मकर संक्रांती इतलें हें की म्हळ्यार आईची दिवसा तुलेन आमकां शुभ शोभनादी सर्व ही कार्य करचेक अनुमती प्राप्त जाता. उत्तरायण आरंभ जाल्लो कुडेन मुंजी की लग्न की नाजा ग्रह प्रवेश की इत्यादी सर्व ही शुभ कर्म करचेक आमकां अवकाश केन्ना हे संक्रमण जाले नंतर मकर संक्रांती जाले नंतर आरंभ जाता. तुमी पळोवचें उरताले केन्नाही उपनयन दक्षिणायनांत केन्नाही करनाच. करचे आसल्यार उत्तरायणांतूच करताच माघ मासांतू ना चडत्यान चड वसंत ऋतू म्हळ्यार चैत्र वैशाख मासांतूची उपनयन करचे तसले एक संदर्भ आसा. अर्थात उत्तरायण कालांतूची असले मुंजी उपनयन करचेक सांगिल्लें आसा. ताजे किंता चड कसन की म्हळ्यार महाभारतांतू एक संदर्भ येता. कसन संदर्भ येता की भीष्माचार्य थंय मरणशय्येचेर न्हिदेल आसा. मरणशय्येचेर न्हिदेल आसल्यार वैकेची तागेल मनांत कसन इच्छा आशिल्ली की म्हळ्यार की जो पर्यंत उत्तरायण येना तो पर्यंत हांव प्राण त्याग करना. म्हळ्यार भीष्माकय गोत आसा की उत्तरायण आयिल नंतर जर म्हाका मरण प्राप्त जाल्यार म्हाका मोक्ष मेळटा म्हणून न्हू
ताका गुत्त आशिल्लें तातूंत ताका इच्छा मरणी म्हणून सांगता तागेले इच्छे प्रमाणे ताका मरण प्राप्त जालें तो मरणशय्येचेर केनकी आसा मरणशय्येचेरी केनकी आसल्यार वैकेची 1-2 म्हयने तो वेट करता कित्याक की म्हळ्यार उत्तरायण आनीक आयिल्लें ना उत्तरायण आयिल्ले नंतर कडेर तो प्राण त्याग करता त्यातून भीष्माष्टमी म्हणून न्हू माघ मासाचे अष्टमी दिवस येता पयले दिवस रथसप्तमी दुसरे दिवस भीष्माष्टमी तिसरे दिवस मध्वनवमी म्हणून न्हू 3 दिवस आमी आचरण करताचे त्या निमित्तान असले पर्व काल आशिल्ले तसले हे मकर संक्रांती आयच्या दिवसाक आमी मस्त लोक कडेन पळयताची भगीरथाले कथ आनी वाचिताची ते भगीरथान कसन केलें की म्हळ्यार सगर महाराजाले 60,000 चौडू आशिल्ले आनी तांणी उट्ट लोकांक मरण प्राप्त जालें कशें की तांणी चूक केलें तांकां मरण प्राप्त जालें आतां तांकां मोक्ष कशी मेळचे ह्या सर्व लोकांकही मोक्ष प्राप्त जावका म्हणून न्हू भगीरथान ताणें मस्त परिश्रम केले त्यातून भागीरथी म्हणून आमी सांगताचे कित्याक म्हळ्यार भगीरथान प्रयत्न करून न्हू गंगेक स्वर्ग लोकांतल्यान हांग हाडिल्लो तसलो महापुरुष म्हळ्यार तो भगीरथ त्यातून तिका भागीरथी म्हणून आमी सांगता स्वर्ग लोकांतल्यान ते हांग हाडका तो कपिल मुलीला आश्रमांत आशिल्लो हेची गंगेचे हेची पर्वकालाचेरी कसन आसा संक्रांतीच्या पर्वकालाचेरी ते सर्वही लोकांक कोणाक 60,000 सगर महाराजाल कसन पुत्र आशिल्ले तांकां सर्वही लोकांक मोक्ष हेची दिवसाक जाल्ले म्हणले कथ वैकेची आमकां दिसून घेवन येता त्या न्हंयशीची उत्तर प्रदेशांतू संक्रांतीक भोगी म्हणून सांगताचे उत्तर प्रदेशांत भोगी म्हणून सांगताचे ते भोगी कसन की म्हळ्यार तुमकां गोत्त आसा की श्री कृष्ण परमात्मान गोवर्धन पर्वत उबारिले तेन्ना त्रास कोण दिल्ले इंद्रान दिल्ले कडेरी इंद्राले कसन अज्ञान आसा ते निवारण जाता तो कडेन येवन घेवन क्षमापण विचारता मागीर निमित्तान चूक जालें हें जालें तें जालें कित्याक की म्हळ्यार पयलीं कसन करता आशिल्ले की म्हळ्यार ते गांवचे लोक इंद्राक पूज करता आशिल्ले कृष्णान कसन केलें की म्हळ्यार इंद्रा पूज करचें न्हय गोवर्धन पर्वताक पूज करचें म्हणून सांगूसून गोवर्धन पर्वताक पूज आरंभ करेशिल्ले हे इंद्राक कळून घेवन इंद्रान कसन केलें की म्हळ्यार ताणें आपणेले कोप काण घेवन ताणें मस्त पावस घाले अतिवृश्टी ताण पावस घाले श्री कृष्ण परमात्मान ते पर्वत उबारून ताणें सर्व ही गोकुलवासीक रक्षण केलें कडेर केन्ना तागेले अज्ञानान देंवले 7 दिवस सतत 7 दिवस वृश्टी केले ताण 7 दिवस जाले नंतर इंद्रदेव येवन क्षमापण करता म्हळ्यार क्षमापण विचारता आनी तागेलें अज्ञान दूर जाता की मागीर निमित्तान चूक जालें हें केलें मागीर पुजा कर काम म्हणून हांव सांगलें की तूं तुजीची सर्वभौम जावन घेवन आशिल्लो अत्यंत श्रेश्ठ जावन आशिल्लो सर्वोत्तम जावन आशिल्लो तुकाची पुजा समर्पण जावका हांव अज्ञानान अशें केलें म्हणून उठ तो याचन करता तेन्ना देव ताका एक वर दिता कसन की म्हळ्यार तुका मकर संक्रांतीक भोगी म्हणून त्या दिवस इंद्राक पूजन करता आसले एक प्रथा उत्तर प्रदेशांत आज वैक प्रचलित आसा म्हळ्यार मकर संक्रांतीन तूं कितले एक विशेषता पळोवचें पयलेची इंडिया कसं म्हणटात की म्हळ्यार नवीन नवीन परब अनेक अनेक परब इत्यादीक म्हणटात ट्रेडिशन कल्चर विंगड 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 तांतू संक्रांती तूं स्टेट वायज अनेक एक विंगड पयलेची एक एक विंगड परब तांतू एक परबान तूं एक स्टेटान तूं विंगड विंगड म्हणून आचरण पळया कितलेक वैविध्यमय आमगेले हिंदू संप्रदायांत तूं मेळचेक आमकां अवकाश मेळटा त्या लेखान आमी पळोवचें गेल्यार हिंदू धर्मांत कोण जन्म घेतले तोची धन्य म्हणून घेवका असल वैविध्यमय आनी खंयचेही तुमकां हातूंत पळोवचेक मेळना आनी एक शिक्षण एक जबाबदारीचे विशय सांगले आनीक व्हड शिक्षण कळका म्हणून आसल्यार
आईच्या दिवसाक संकरासूर म्हणून एक आशिल्लो तातूंत संक्रांती म्हणटाची फाल्यां दिवसाक कंक्रांती म्हणून सांगताची फाल्यां दिवसाक करी दिना फायच्या दिवसाक कसनेची शुभ शोभन आदी कसने कार्य करचे जायना नेक्स्ट डे करी दिना असले करी दिना मस्त कमी एक ग्रहणाचे नेक्स्ट दिवस करी दिना म्हणटाची आणि एक मकर संक्रांती नेक्स्ट डे करी दिना म्हणटाची ब्लॅक डे त्या दिवस कसनेची शुभ शोभन आदी कसने कार्य करचे जायना कसने तुम्ही प्रयाण वैक करचे जायना असं मस्तीतले निर्बंध त्या दिवस सांगेल असा त्या संकरासुराक तागेले तो एकलो राक्षसू तागेल मरण वैकेची ह्याची पर्वकालाचेरी जाल्या त्यातून त्या संक्रांती म्हणून एक विशेषता तंतू वैकेची ॲड जाता शिक्षण कसन की म्हळ्यार मस्त लोकांक गोत आसा आयच्या दिवसाक पतंगांनी हें करताची कायट फेस्टिवल म्हणून हें करताची आमकां गोत आसा बेळगांवांत तूं एक इंटरनॅशनल कायट फेस्टिवल आयोजन करताची ह्याची टायमाचेर संक्रांती पर्वकालाचेरी इंटरनॅशनल कायट फेस्टिवल आयोजीत करता आशिल्लें अंगडी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी तांगेले हिंदवाडी म्हणून आसा थंय कायट फेस्टिवल आयोजन करता आशिल्लें सो पतंगाच निमित्तान आमकां कसन शिक्षण मेळटा फेस्टिवलाचे जाले जबाबदारीचे विशय सांगले कायट गाळीपट पतंग हारसील निमित्तान आमकां कसन शिक्षण मेळटा तंतू एक शिक्षण आसा एक पंता एक बापूसू आनी पुतू तांणी पतंग उडयता आशिल्ले कडेरी बापूस अशी पतंग हें करतना पतंगाक दोन आसाची एक पतंग आनी पतंगा आशिल्ले तसले दोर दोन वस्तू आसाची एक दोर आनी एक पतंग आतां दोर कशी तुमी सोडताची पतंग तशी वयर वता उरता सो बापूसू पतंग सोडत आसा पूत हातांत ते दोर सोडत आसा अशी करत आसतना पूत एक विचारता बापसूक आमी दोर सोडत आसाची दोर सोडची किंता आमी दोर कट केल्यार आनीक चड वता न्ही वे आमी दोर कितें सोडका आमी तो फुल्ल फ्रिडम सोडल्यार तो आपल्यान इतल्या आपणाक वयर वता उरता सांज चेडू ताका गोतना कसन जाता कितें जाता हां भाई तूं सांगिल्लें करेक्ट पतंगाक एटॅच जावन आशिल्लें तसलें दोर कसन आसा ते कट केल्यार ते पतंग आनीक वयर वता म्हणून तूं सांगता न्ही जायत तशें आसल्यार कट कर ताणें कट केल्यार कसन जालें पतंग थोडेची वयर गेले नंतर कडेर कसन जालें लास्ट खंय येवन पावता सकयल येवन पावता उट्ट लोकांक गोतस न्ही वे कितले त्यातून पतंग हारसूच गिनता धरचेक लोक चड पतंग हारसूच कमी पतंग कट्ट जाल्ले धांवन वचून घेवन धरचेक मस्त लोक आसात धांवन वचून कट्ट जाल्ले पतंग धरचेक वता म्हळ्यार पतंग त्या दोरात तुलेन विंगड जाले म्हळ्यार थोडे वेळ वयर वताले किंतु थोडे वेळा नंतर ते परतून सकयल येता आतां हांतुल्यान शिक्षण कशें ते बापसून पुताक सांगलें ते पतंग म्हळ्यार तूं आनी ते दोर म्हळ्यार आवस बापूस आज आमकां दिसता की आवस बापूस आयिल्ले निमित्तान लग्ना संदर्भांत घरांत आवस बापूस आसल्यार हांव येना घरांत तूं मांव माय म्हळ्यार येनाची आमकां अमेरिका वचचें आसा आमकां आनी खंय तरी गांवां वचचें आसा अडचण कसन येता की म्हळ्यार आवस बापूस हांगा आसाची हांव बेंगलोर आसा आतां आवस बापूस ते दोर धरून घेवन बसल्यार पतंग वयर वचचें जाता वे जायना कसन करता पतंग वयर वचका म्हणून चेरडान कसन केलें कट्ट केलें देखून आमी आज कसन करताची आवस बापूसूक दूर दवरून चेवडूंक खंय वता पतंग बेंगलोरा वता अमेरिका वता कॅनडा वता आनीक म्हणटा वयर वताची किंतु आवस बापूसुले आशिर्वाद ना म्हणकुडेन आनी परतून सकयल येताची सो पतंगाक कशी दोर महत्वाचो आसा
तशी प्रत्येक लोकांक औस बापूस वैके महत्व आसा म्हणून सांगून दिवच तसले कथ म्हळ्यार हे गाळीपट. तातूंत आमकां दिसता की पतंगाक ते दोर आशिल्ला जेन वयर वच्चे जाताना दोर धरून घेतिला जेन आमी दोर धरले म्हळ्यार ताका वयर वच्चे जायना. दोर धरिला आशिल्ल्या निमित्तान तो थंय आसा मुखार वताना किंतु दोर कट्ट जाले म्हळ्यार ते पतंग सकयल येता. तशें आमगेले जिवनांत वेगीच औस बापूस आशिल्ल्या निमित्तान म्हाका भायर वच्चें जाताना, औस बापूस आशिल्ल्या निमित्तान म्हाका हांग करचें जाताना, औस बापूस आशिल्ल्या निमित्तान म्हाका हें जाताना. किंतु तुमकां बरें जावका म्हळ्यार तांगेले निमित्तान जावका, तांगेले आशिर्वादान जावका, तांगेले नदरेन तांगेले अनुग्रह आसल्यार मात्र जाता म्हणून न्हू सांगून दिवता असेल कथ म्हळ्यार हे पतंगाचे फेस्टिवल. असले महत्व आशिल्ले तसले मकर संक्रांती दिवसू, आयतारा दिवसू, सोमारा दिवसू आज सर्व ही लोक स्वामेल आगमन जाता आसा म्हण कितें हुबळी समाजाचे ओटू लोक मकर संक्रांती दिवस हांगा येवन पावले. हाजे किंता तिला उंडानी कसं ना कित्याक की म्हळ्यार आमी दांडेलींतल्यान हांगा येता आसाची हांगा येतना अनेक लोक आजी स्वामेल स्वागत आहे कितें आमी सेकंड पंथ हांगा येता आसाची. हाजे पयले वैकेची आमगेले उत्तर कन्नडांतू म्हळ्यार हे दिकांतू कसं नासा भागांत आमगेले फस्ट मुक्काम जाल्ल्याची ह्याची सरस्वती सदन समाजांतूची पयलीं आमगेले मुक्काम जाल्ले. 1 की 2 दिवसां कितें आमी आयिल्ले आनी परतून आमी आमगेले मुखावेल कार्यक्रमाक गेले. तेन्ना आमी सांगिल्लें की आनी परतून आमी हुबळी समाजाक येताच म्हणून न्हू आनी संक्रांती पर्व कालाचेरची आज आमगेले हांगा प्रवेश जाल्लो आसा आनी कसन तेन्ना सांगिल्लें वचन त्या वैकेच आमी परिपूर्ण करून दिल्लो आसा. अंतू आयच्या दिवसाक अनेक भावीक लोक हांगा येवन गेनू स्वाम्याक स्वागत केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरें घडोवो. तुमगेले जिवनांतू तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांतू तशी तुमी राबता आसले घरांतू तशी आमगेले हे हुबळी गांवांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा.
श्रितजन परिपाल सदमला शुभकरा नतजन मन तोष सुखकरा श्रितजन परिपाल सदमला शुभकरा